नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा तो मायनिंगाचो, पण फक्त मायनिंगाचो न्ही. ज्या तरेन गोंय सरकारान आनी केंद्र सरकारान पावलां उबारपाक सुरू केल्यात, जंय सभापती सुद्दां स्वता जावन सांगता की आमी ऑक्शनाच्या वटेन वतात अशें दिसता म्हणून, जाल्यार हें लिजांचें ऑक्शन खरेंच गोंयच्या बऱ्याचें आनी तें प्रॅक्टिकल आसा काय कितें, आनी ताजी वस्तुस्थिती कितें ही लोकां मुखार आनी गोंयच्या जनते मुखार दवरची म्हणून आयचो हो प्रयत्न. चार माने आसा म्हजे बरोबर. पयली आसा ते गोंयांतले एक नामनेचे मिनेर आनी जे फाटली कितलींशींच वर्सां ह्या विशया खातीर झगडटात ते हरेशबाब मेलवानी. स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर गोवा मायनींग पिपल्स फ्रंटाचे कन्वेनर पुती गांवकर. स्वागत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर गोंयांतले ज्येश्ठ पत्रकार आनी गोवन वार्ताचे चीफ रिपोर्टर पांडुरंग गांवकर. स्वागत. आनी चवथे आसात म्हजे बरोबर CIIच्या लॉजिस्टिक्स कमिटीचे मेंटॉर आनी गोंयांतले एक नामनेचे बार्ज मालक अतुल जाधव. स्वागत. तुमचे कडच्यान हर्षबाब सुरवात करता. हें आतां ऑक्शन मी म्हणजे एक हें गजाल आसा. तुमी एक व्यावसायीक म्हण कशे तरेन पळयतात, आनी फाल्यां जर ऑक्शन जालें जाल्यार तुमी तातूंत भितर पार्टिसिपेट जातले काय ना? ऑक्शन म्हणल्यार म्हाका दिसना एक पॉसिबिलिटी आसा गोंया खातीर, कित्याक तातूंत खूब फॅक्टर आसा. आनी पयलीं जाल्यार आमी कितें ऑक्शन करतात तें तरी आमच्या सरकाराक खबर ना. पूण ते जे पर्यंत स्थिर जायना ते पर्यंत ऑक्शन म्हाका दिसना सक्सेस जातलो. ऑलरेडी इंडियेक 53 ब्लॉक तांच्यांनी ऑक्शन केले. तातूंतले 2च ब्लॉक चालू जाल्ले. तातूंतलो एक कोल इंडियाचो ब्लॉक परतून बंद जालो कांय कारणी. पूण ह्यो कारणी पळयले शिवाय फुडें आनी ऑक्शन करपाची पावलां उबारप म्हणजे हे बेश्टे टायम काडप. आतां आनी एक विशय असो जाता की ऑक्शन करतना जेन्ना बाकीचे इंडियेक जी जमनी आसा त्यो सरकाराच्यो जमनी, हांगा गोंया केस वेगळी आसा, त्यो प्रायवेट जमनी. आनी आतां जे पळय अक्विजिशन कॉस्ट जातले त्या जमनींच्यो ते प्रोहिबिटीव जातले. आनी सद्या तरी आयर्न ओरचो मार्केट डावन आसा. सो हे सगळे विचार करून मागीर एक प्रॅक्टिकल वाट काडूंक जाय सरकारान. बेश्टे ऑक्शन म्हणल्यार तें जायना. म्हज्या हिशोबान तरी तें जावचें ना. आतां ऑक्शन जर करता तेन्ना त्या टायमार आमी पळोवया कशी परिस्थिती आसा, कित्याक फाल्यां कितें जातलें हांव तुका सांगूं शकना. कदाचीत हांवूय पार्टिसिपेट जातलो, कित्याक आमकां बिजनस चलोवंक जाय. आमचें इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मशिनरी इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लें आसा. सो त्या टायमार कशी परिस्थिती आसा. पण तुम्ही म्हणटा की सद्याचो जो एक आराखडो आसा म्हाका तो प्रॅक्टिकल दिसना. इट इज नॉट प्रॅक्टिकल. अजून बाब तुमी कशें पळयता ह्या विशया कडेन? कारण तो फक्त तांचो प्रश्न उरना. ऑक्शन जर जाता, फाल्यां जर स्टार्ट जालें जाल्यार सगळे एलायड एक्टिविटी सुरू जातल्यो. जर जायना जाल्यार प्रत्येकाचो प्रश्न परत सुरू जातलो. तुमी कशें पळयतात? आमी पयलीं म्हणल्यार तर वी हॅव मिस द बस म्हणटा पळय ते. एक्चुअली सुप्रीम कोर्टान जेन्ना ऑर्डर दिल्ली पयलीं तेन्ना दे हॅड नेवर सेड वेदर यू शूड ऑक्शन ऑर नॉट. सो वी हॅड दॅट टायम एन चान्स टू टेक एक चान्स आशिल्लो. तुमी कशे तरेन हो इश्यू कशे हाताळटले. लेजिस्लेशन शूड हॅव बीन ड्राफ्टेड प्रॉपरली. हय. आनी दॅट हरी इफ यू सी द नेक्स्ट ऑर्डर वीच हॅज कम, they have said what that so many mining leases should not have been renewed within this span of 7 days, that is from 5th January to 12th January. So that looks to be colored. So they said that that looks to be colored, that didn't mean again that you should not have allotted. So that review we have never said that what is the clear stand has not been taken by the government. If that time त्यांना जर त्यांनी ते ऑक्शन करपाची जर प्रक्रिया त्यांना सुरू केल्ली जाल्यार आतां पर्यंत कितें तरी जावपाचें, एटलीस्ट 2014च्यान. पण तेन्ना त्यांचो स्टँड तसो नाशिल्लो. आनी त्यांनी म्हणलें कितें ना आमी रिन्यू करुया. पण दॅट होल थिंग हॅज बिकम कलर्ड. सो म्हाका दिसता वी हॅव लॉस्ट फर्स्ट वी हॅव मिस देर. इफ यू टेक द करंट सिच्युएशन, March 18, 7 February 2018 order also. Politics, of course, any government has to see politics also. We are not saying anything like that. But suppose they had the fear. For example, in Goa, a private bill was introduced in the assembly, and none of the parties had they came together. All of them came together for a common cause, and they said that yes, mining should be started. How etc. was left to the central government, because ते डिसिजन सेंट्रल गव्हर्मेंटान घेवपाचें आशिल्लें, केंद्र सरकारान डिसिजन घेवपाचें आशिल्लें. सपोज आतां जर तांकां ते भंय दिसताले की इलेक्शन येतलें म्हणून हाव द पीपल वील लूक एट इट, हाव द मिडिया वील लूक एट इट, हाव द ऑपोजिशन वील लूक एट इट, अशें तांकां जर तो भंय आशिल्लो जाल्यार तांणी सेम फॉर्म्युला दे कूड हॅव युटिलायज देर.
आमचो कोणी मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आशिल्लो त्यांनी जर प्रायवेट बील इंट्रोड्यूस केल्ले जाल्यार वी कुड हॅव सीन द टेस्ट ऑफ पुडिंग लायज इन इटींग म्हणटात तशें. सो तितून कितें जावपाचें की सपोज अ प्रायवेट बील हॅड बीन इंट्रोड्यूस बाय अ मेंबर ऑफ पार्लिमेंट इन लोकसभा, ॲटलिस्ट इन गोवा 3 पार्टी आशिल्ल्यो सेंट्रलाक आसा, शिवसेना, काँग्रेस आणि BJP. तिगूय म्हणटात की मायनींग स्टार्ट जावपाक जाय आशिल्लें. सो अलॉटिंग द मायन्स टू द सेम पीपल, सर्फेसींग रायट्स ऑल दॅट नॉट कमींग इट, अँड गिवींग गोवाक स्पेशल स्टेटस अशें न्ही. आमचो गोव्याचो इशू वेगळो आसा, कित्याक जमिनी आसा त्यो स्पेशल कन्सिडरेशन वेटेज. आय वूड नॉट इवन कन्सिडरेशन, बिकॉज लँड्स बिलोंग टू द प्रायवेट पीपल, नॉट लायक अदर स्टेट्स. बाकीच्या स्टेटान राज्यान कितें आसा, लँड बिलोंग्स टू द गव्हर्नमेंट. हियर सरफेस रायट्स बिलोंग टू द सद्याचे मिनर कोण आसा पळय त्यांचे आसा, नाल्यार हुएवर आर देर. तेच आपणाचो जर बिझनेस वता, आय वूड हॅव बीन देर, वाय आय वूड नॉट प्रोटेक्ट माय रायट? I have a right to protect. So for surface right, they will definitely approach. Why will they not? Either way, म्हणजे अशें जाल्यार तशें जावं न्ही. लास्टाक आमी गाडवा भशेन काम करता म्हणटा, म्हणजे आवर जॉब इज टू ट्रान्सपोर्ट. ट्रक ओनर आसूं न्ही नाल्यार बाज ओनर आसूं न्ही, आवर जॉब इज कोणाचोय कार्गो आसूं न्ही, त्याचो आसूं न्ही, तुमचो आसूं न्ही, गव्हर्मेंटाचो आसूं न्ही, आमकां फक्त कार्गो कॅरी करपाक तुमी दियात. हे जर आमकां जर कार्गो जर मेळटा तो कोणाचोय आसूं न्ही, आमकां तशें कांय प्रॉब्लेम नाशिल्लें. पांडुरंग, सरकाराच्या लेवलाचेर सध्या ज्यो हालचाली चल्ल्यात, ब्युरोक्रेसीच्या लेवलाचेर ज्यो हालचाली चल्ल्यात, ते पळयतकीर केंद्र आनी राज्य हातूंत भितर कोणाचो सिरियसनेस आनी एफर्ट कमी पडटा दिसता? डेफिनेटली राज्य सरकार. ऑक्शनाचें जशें म्हटलें, लास्ट टायम जमनीचो विशय आयिल्लो एक फावट, ती बेश्टी याद करून दिता हांव की हो जमनीचो विशय आसाच, पुती गांवकारान लास्ट टायम काडला डिबेटीन. पूण राज्य सरकारान पळय प्रमोद, शाह कमिशनाचो रिपोर्ट आयलो तेन्नाच्यान आतां मेरेन घाळपणूच केल्लें आसा सगळ्या कामान. जेन्ना 7 मार्चाची ऑर्डर आयली, 7 फेब्रुवारीची, की जो लीज रिन्युअल जो आसा तो कॅन्सल करचें म्हणून, तेन्नाच्यान 90 दीस आशिल्ले राज्य सरकाराक भितर रिव्यू पेटिशन फायल करपाक. आयज मेरेन जालें ना. सगळे स्टेट लेवलाचेरच घाळपण जाल्लें आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंट आपल्या ऑक्शनाच्या हाजेर अडलेलें आसा. तेणी ठरयलां आतां ऑक्शनाच सगळें करप म्हणून. पूण तांकां कशे तरेन कन्विन्स करप, गोंयचो विशय कसो मांडप, गोंयचो विशय जो आसा की आमचे लीज ज्यो आसात त्यो प्रायवेट जमनी आसात, हो सगळो कसो विशय मांडपाक जाय आशिल्लो, तेजेर राज्य सरकार कंप्लिटली फेल जाला. आनी ब्युरोक्रेसीच एक जबाबदार आसा, प्लस पॉलिटिशियन. तुमी ही गजाल मान्य करतात, आनी आज जेन्ना ऑक्शन ही गजाल आमकां आयकूं येता, तेन्ना तुमी आनी तुमचें ऑर्गनायझेशन किती होपफुलनेसान पळयता काय होपलेसनेसान पळयता? म्हाका तर हांवें पयलींचे डिबेटीन सांगलां की सद्या तरी म्हाका तेंच्या कडल्यान कांय होप दिसना. कारण तांकां जर खरेंच मनांतल्यान करपाचें आशिल्लें जाल्यार येन्ना कितें तरी ते वे आवट काडटा आशिल्ले. तांकां ही फक्त चाल करपाची आसा आनी इलेक्शन लागीं पावतकच सांगपाचें आसा की आमी मागीर करतले आनी आमकां तुमी मतां घालात आनी आमकां निवडून दियात. कारण एक लक्षांत जर आमी घेतलें जायत स्टेटमेंट, आतां आयचो स्टेटमेंट जो प्रमोद सावंताचो स्टेटमेंट आसा दोतोराचो, दोतोर जेन्ना म्हणजे अजूनही आसा तो सभापती आशिल्लो आनी तेज्या अंडरच हो ठराव पास जाल्लो. ताणेंच सायन मारलें त्या ठरावाचेर. आनी तो जर आज म्हणटा की ऑक्शन हें ओनली सोल्युशन, म्हणजे म्हाका दिसता की कोणाक तरी तुमी फसयत आसाल न्ही, नाल्यार तो ठराव कित्याक तुमी घेतलो? गरजच नासली ठराव घेवपाची. तेन्नाच तुमी जेन्ना पळय तुमकां जर तुमचे BJPची म्हणून पॉलिसी जर आसा, जाय ते ऑक्शन करपाचीच पॉलिसी आसा, जाल्यार डे 1 जेन्ना पळय तुमकां विदीन 1 मंथ दिल्लो, फ्रॉम 7 to 15th of March दिल्लो, हेजेर डिसिजन घ्या म्हणून, तेन्नाच घेवपाचें आनी तेन्नाच विशय क्लियर करपाचो. लोक इतले दीस तो एक चर्चा आशिल्ले, लोक वर्स कित्याक काडलें? वर्स काडपाची गरजच नाशिल्ली. आनी दुसरे प्रश्न तातूंत असो आसा, हांगा एक मिसकॉन्सेप्ट सगळी कडेन केला म्हणून म्हाका आतां थोडोसो क्लॅरिफाय करपाक जाय. एक गोश्ट म्हणजे आमचे काही पत्रकार मित्र बरयतात की नॅचरल रिसोर्सस सगळ्या खातीर मेळपाक जाय, सगळ्यांचे हक्क आसा तेजेर. हे ऑन पेपर इट इज करेक्ट, बट प्रॅक्टिकल वॉट इज द मिनींग ऑफ दॅट रिसोर्सस म्हणजे कितें? रिसोर्सची लोकां खातीर यूज करतात. अशें न्ही की बाबा ही रिसोर्सस सुद्दां जे आतां काडटात तातूंत लोक रावतात, तातूंत लोक काम करतात, लोकां कडेन ताचो पयसो वयता, लोक तेजेर डिपेंडंट आसात, बाकीचे एक्टिविटीज आसात, बाकीचे टॅक्सेशन्स आसात, हें जर सगळें जर काडलें जायत जाल्यार कोण फ्री कालचे एका खंय तरी हांवें वाचलेलें की फ्री ऑफ कॉस्ट ते घेवन येता म्हणून. इट इज नॉट ए फ्री ऑफ कॉस्ट. एक्स्ट्राशन कॉस्ट आसा तेजेर आनी कितलेशे लाखो लोक डिपेंडंट असतात.
इट इज फॉर सोशल अँड अल्टिमेटली व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ऑक्शन करून तुम्ही कितें करतले हायस्ट बिडर करतले हे जर तुमचे तकलेन आतां भ्रम आसत कारण आतांचे ऑक्शन हांव हाजेर कित्याक विचारता कारण एक ऑक्शन म्हळें तेजेर हांव हायेस्ट बिडिंग म्हळें हांव तेजेर राज्याक भरमसाट महसूल हांव येतलो येता तेजेर. हांव तेजेर हें येता. खरें न्ही हें खरें तेंच न्ही तेंच कित्याक सांगता. कित्याक हय तेंच सांगता तुका कित्याक हांव. हय फाल्यां आमी सेटींग केलें अशें धरून चल सगळे एम्प्लॉयर आसात तेच्यांनी सेटींग केलें आनी लॉवेस्ट बिडिंग तुजें बिडिंग तूं करूं नाका तेजें बिडिंग तूं करूं नाका आमी गोंयांत कोण येतले ते आमी पळयतले असो जर स्टँड सगळ्यांनी घेतलो आनी हांगा लिगल स्टँड घेवपाक कांयच प्रॉब्लेम ना कारण आतां ज्या पद्दतीन वातावरण देशभर तापयल्लें आसा गोवा मायनींग पिपल्स फ्रंटान तातूंत सगळे एम्प्लॉयर अलर्ट जाल्ले आसात की आतां हांगा इन्वेस्टमेंट घेवपाक कोण येवचो ना हें लक्षांत दवर प्रमोद खंयचोच एम्प्लॉयर आतां शाणो एम्प्लॉयर रिस्क घेवचो ना कोणूच घेवचो ना कारण दोन गोश्टी आसात जशें हेणी सांगलें मेलवानीन सांगलें की सरफेस रायट्स आसल्या कारणान परचेज करचे पडटले अंडर न्यू लॉ ते परचेज करून तो ओर परवडटलो काय कितें पर टन कॉस्टिंग परवडटलें कितें कारण गोंयचो ओर जो आसा इट इज ए लॉ क्वॉलिटी इट इज ए वेस्ट कंपॅरेटिवली थोडोसो 60-61% खंय तरी थोडे कडेन आसा तो तितलो सादारणपणे सेलेबल जावंक शकता विथ कम्पिटिटीव बिडिंग बाकीचो ओर आसा 58 सकयल आसा पळय तो ओर कॉस्टिंगाक बसतलो काय कितें आतां हेंचे कडेन 2012 जवळ जवळ 4 मिलियन ओर ऑक्शन केल्लो आसा तो अजून कोण हे विकूं शकना सरकार ते फाल्यां हे चलयतले कॉर्पोरेशन म्हणटात ते हे चलयतले फाल्यां शक्य आसा तेंच्या कडल्यान जे सुप्रीम कोर्टान जी 7 फेब्रुवारीक जी ऑर्डर दिल्या तातूंत एक्चुअली क्लियर गायडलायन्स दिल्ल्यो आसात सरकाराक सेक्शन पॅरा 76 ज्या जजमेंटाचो काडून सगळ्यांनी वाचचो कोण एज्युकेटेड आसा तेंच्यांनी आनी जांकां लॉ खबर आसा तेंच्यांनी तातूंत अशें खंयच म्हटलें ना की ते कम्पिटिटीव बिडिंगानूच दिवपाक जाय म्हणून आनी म्हणून पयरचे डिबेटीन हांवें म्हटलें जर दिगंबर कामत बाब किंवा काँग्रेसचें सरकार जर हांगा असलें जाल्यार हांव ते फुडें एमेंडमेंट म्हाका कांय करपाची गरज ना हांव तांकां कन्विन्स करून ते लीव्ज दिवन मोकळी करता आशिल्लो खंयच्या आदाराचेर सांगलेलें तुमकां कितें दिसता प्रॉब्लेम बीजेपी सरकार हय कारण तांचो पॉलिसीच तशी आसा कम्पिटिटीव बिडिंग म्हणटात ते आतां कम्पिटिटीव बिडिंग जाल्या नंतर तेजें रिपरकेशन कितें जातलें हें हांकां खबर ना हेजें उदाहरण सांगता तातूंत एक विशय तुका कंप्लीट करता मागीर बिडिंगाचेर कनेक्टेड आहा हय बीजेपी सरकार कितें करता कायदे करता पूण तेजे जनमानसांत कितें प्रॉब्लेम जातले कितें कोण फेस करतलो हें केन्नाच रियलायज करनात आनी ती मिस्टेक मागीर एडमीट करतात तेजें उदाहरण घे 1 फेब्रुवारीच्यान ई कॉमर्स नवी पॉलिसी गायडलायन्स हाडली कित्याक लागून हाडली 6 कोटी रिटेलर जेन्ना फोंडाक पडले आनी जेन्ना तिनूय कडेन गव्हर्मेंट गेली मध्य प्रदेश छत्तीसगड आनी राजस्थान तेन्ना लक्षात येयलें की हो जो आमचो कायदो आशिल्लो तो रॉंग आशिल्लो तो इफेक्टीव जाता आनी आमकां त्रास जातलो म्हणून तेंच्यांनी आतां ई कॉमर्स केलें आनी B2Bच करतले B2C सेलिंग करप ना हें पयलीं 1 तारखेच्यान केलें ही गव्हर्मेंट ही बीजेपीची काम करपाची पद्दत हें तुमकां पडटा पयली गजाल आनी दुसरी गजाल दुसरी गजाल तांणी जो सांगलो की कॉम्पिटिटीव बिडिंगाचो प्रश्न जो आसा एक जालो सरफेस रायट्साचो मुद्दो आनीक तुमकां प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स कितें दिसता हातूंत भितर दोनूय गजाली सरकाराच्या लेवलाचेर आनी ऑक्शन एज अ पॉलिसी ह्या लेवलाचेर गोंयचो जो ओर आसा पळय तो सादारणपणान स्टील इंडस्ट्रीक इतको उपकारना सो ताका मार्केट करचो पडटा अमूक मार्केट विदीन नो आवटसायड इंडिया कित्याक तांचे कडेन ती टॅक्नॉलॉजी आसा कसो वापरचो तो ओर दुसरें जाल्यार आमच्या ओरान कितें तत्व आहा तें आमकांच खबर ना सो बिडिंगेन आमकां जी व्हॅल्यू येतली ती कदाचित ट्रू व्हॅल्यू येवची ना कित्याक आमच्या ओरान खुबशे आनीक तत्व आहा जे आतां आमच्या वैज्ञानिकान नंदकुमारान सांगलें भांगर आसा आनी कोण सांगता आनी कितें आसा आनी कोण सांगता कितें आसा सो पयलीं जाल्यार आमच्या सरकाराकूच खबर ना आयज 15 तारीख न्ही आयज 15 एक मिटींग आसा 14 फाल्यां एक मिटींग आसा जिओलॉजिकल सर्वेची तातूंत तांच्यांनी मागला बाबा तुमचें कितें हें करूंक जाय सर्वे करूंक जाय जिओलॉजिकल सर्वे तुमचें कसलें मिनरल आसा आनी तुमी कितें केलां सो आमच्या सरकारान थंय अशें म्हाका म्हायती आसा की मांडला की आमकां कांयच खबर ना कसलें मिनरल फक्त एक आयर्न ओर आनी मँगनीज ओर आनी बॉक्सायट सोडून पूण आमच्या हातून भरपूर मिनरल आसा आनी हांव आदींच्यान असो उलयतां की आमच्या सरकारान एक 10 कोटी सुद्दां आमच्या गोवा युनिवर्सिटीक जर दिले जाल्यार आमी रिसर्च करूं येता कितें आमचें मिनरल आसा आनी कशें काडपाचें आनी म्हाज्या हिशोबान म्हाज्या कॅल्कुलेशनान ते 20 मिलियन टन सुद्दां काडपाची गरज ना
5 मिलियन आयर्न ओर काडल्यार बाकीचे जे मिनरल व्हॅल्यू एड आमकां मेळटा तातूंत आमचे फर्स्ट पण क्लास म्हाका एक चालू गजाल येता. सांगात, ऑक्शन एज अ पॉलिसी तुमकां सरफेस रायट सोडून आनी कितें प्रॉब्लेम Auction as a policy you can do if you know what you are auctioning. I will bring one black box here and I keep here. I will tell you, Baba Pramod, I don't know what is inside, but I am auctioning it. Will you buy? What is your answer? As a reasonable and common man, you will say, I don't know what is inside. Why I will buy it? ओके अतुल बाब तुमकां हें रिजनिंग पडटा? That is a technical thing where what is the value of the cargo which is there. Then anybody will say ask for inspection and then they may come to some solution येवपाक शकता. पण दातले कितें ते जाता उपरांत एक तर सरफेस रायट जालो, दुसरो आसा लॉजिस्टिक्स इश्यू. ट्रक्स दे विल बी इनवॉल्ड, ते थंयच्यान मिनांतल्यान दे हॅव टू कम टू द रिवर. ओके, आनी रिवराक जे लोडिंग पॉयंट आसा 40 लोडिंग पॉयंट आसा, जून गव्हर्नमेंट पब्लीक लोडिंग पॉयंट कोणाचोच ना. दे आर ऑल owned by private people. Private people means who? Not Atul Jadhav or not mine owner. तांचे जर आसा आनी तांणी समजा डिसायड केलें की ना आमी दिवचे ना, मागीर तुका चॉयस कितें आसा. आतां फॉर एग्जांपल 60 रुपया रेट पयलीं लोड करताले, 60 रुपया पर टन चार्ज करताले, तो आतां तो चार्ज करता 250 रुपया पर टन. गव्हर्नमेंटाकूच चार्ज केल्लो लोडिंग करपाक, वॉट एवर द रेट तांणी फिक्स केल्लो पळय तोच रोड तयार केलो. वॉट यू कूड डू, दॅट प्रॉफीट फ्रॉम देर विल बी ट्रान्सफर टू द लोडिंग रेट बिकॉज दे हॅव मोनोपॉली. दुसरें फाल्यां 500 करूं येता. दुसरें कितें आसा एक्सेप्टेबिलिटी. जे कोण भायले लोक येतले वेदर फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल कम फॉरगेट अबाउट दॅट. पण आतां जर कोण येतले जाल्यार त्यांची एक्सेप्टेबिलिटी गोंयच्या त्या वाठाराचेर कितें आसा. फाल्यां जर हरीश मेलवानी मायनींग करता, हांव जाणा आय नोन डेविल इज बेटर दॅन अननोन एंजल. सो दे वील एक्सेप्टेबिलिटी फॉर हरीश मेलवानी ऑर द करंट मायनींग ग्रुप्स आसा, कित्याक ते तांच्या बरोबर वावरत आयल्या. दे हॅव इनवॉल्व जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स इन्वॉल्वमेंट आसा. कित्याक 1948 मायनींग स्टार्ट जाल्या. 1948 टुडे वी आर टॉकिंग आफ्टर 70 years and out of that 70 years आमचे 6 वर्सां गेल्या फ्रॉम 2012. सो 6 years वी हॅव लॉस्ट एक्चुअली वॉट कितें मायनींग जाला पळय दॅट इज कूड नॉट बी डन. अँड इवन वेन द 14 million ton मायन केन्ना गोवोरमेंटाक दिल्ली विकपाक, दे कूड नॉट गेट द बेस्ट प्रायस. देअर पॉलिसी कूड नॉट बी डन. सो गव्हर्नमेंट कॅनॉट रिॲक्ट fastest possible which businessman can do. That is not happening. पण ही हो जो गजाल आसा की गव्हर्मेंटाच्या पॉलिसी लागून आनी सरकाराक लोकांचेर ताजो कितें परिणाम जातलो, सामान्यांतले सामान्य मनशाचेर ताजो कितें आर्थीक परिणाम जातलो हाजो विचार करनासतना एक मॉरल हायग्रावंड घेवन एक पॉलिसी करप जी फायनली ऑन ग्रावंड इम्प्लिमेंट करपूच कुस्तार जाता. बरोबर. हो प्रॉब्लेम दिसता. हे बीजेपीचे पयलींचे प्रतिबाबान जे सांगलें न्ही, बीजेपीची अशीच थेरी आसता, कांय ना कितें कितें हाडटात ते फुटी करतात आनी मागीर तांकां कळटा कितें मिस्टेक जाल्या म्हणून. ही बीजेपीची स्टायल ही करपाची, आनी ते हांगा करिनात, ते सेंट्रलाक थंयसर जाता तेंचे आनी ते फॉलो करतात आनी मागीर हांगा सगळे परिणाम जातात. आनी बीजेपीक आतां कळटलें कितें तेंच्यांनी केलां तें मॅस. आनी ऑक्शन जे आमी म्हणटा तीच आतां धरुया. हरीश बाबान सांगलें की फाल्यांच्यान ते जिओलॉजिकल सर्वे बी काम सुरू जातलें. तेज्या उपरांत कळटलें गोंयान खंय कितले आसात ते. तेज्या उपरांत ब्लॉक्स ठरतले. तेज्या उपरांत त्या ब्लॉक्साची जमीन मालक जे आहा ती एक्विजिशन जातले आनी तेज्या उपरांत ई ऑक्शनिंग जातली. तेज्या उपरांत इन्वायरमेंट क्लियरन्स जातले. जवळ जवळ 4 ते 5 वर्सां फुडले आनी आमी मायनींग डिपेंडंट आहा तांच्यांनी रडची पाळी येतली. आणि कोर्टान गेले जाल्यार ते आनी 20 वर्सां जावचे ना. पळय प्रमोद, हे जितके सोंपें ना हे. बारजे उरचो ना, ट्रक उरचे ना. वॉट पॉयंट ही रेज न्ही, आय वूड लायक टू जस्ट गिव यू फ्यू स्टॅटिस्टिक्स. आमच्या कडेन आमचे मेंबर गोवा बाजून आशिल्ले 304 बाजी आशिल्ल्यो. हितून 80 ल्हान बाजी म्हणल्यार बिलो 1000 टन आनी 224 व्हडले म्हणल्यार अबाव 1000 टन. एक्सपोर्टराच्यो आशिल्ल्यो 62 बाजीस. सो टोटल 366. आतां इफ यू सी टुडे अवर पोजिशन वी आर जस्ट हाफ म्हणल्यार कितें, एक्सपोर्टरांनी बसून तेंच्यो बाजी विकल्या. आउट ऑफ 62 दे हॅव सोल्ड अबाउट तेंचे ओन्ली 40 कितें उरल्या बाजीस. आमचे कितले उरल्या 102 व्हडले बाजीस आनी 35 स्मॉल बाजीस. ती आतां लडकडटात. म्हणजे आतां ते खंय केन्ना पडटले वी डोंट नो. 102 बाजीस व्हडले आसा पळय, 102 बाजीसा मदीं 27 बाजीस आर बियॉन्ड रिपेर्स. मीन तांकां रिपेर करपाक तेंची ताकदच उरपाना एज ऑफ टुडे. आनी तुम्ही म्हणटा 22 बाजीस भायर गेल्या. 50% काबार जाले ना, त्याच्यातले 50% अगेन 22 बाजीस भायर गेल्या. 27 बाजीस आर शेकी. म्हणजे हांव आतां चिंतता की करप काय ना, कितें करपाचें. आनी रिपेर करता जाल्यार खंयच्यान पयशे हाडप. आतां कित्या खातीर हाडप. आतां वॉट एवर लोन्स वी हॅड, फॉर एग्जांपल वी हॅड 363 crores ऑफ लोन. नॅशनल बँकाचेर आमच्या कडेन लोन आशिल्ले 231 crores आनी कोऑपरेटीव बँक
फायनान्स कंपनी आणि ADC त्यांचे ऑलमोस्ट आशिल्ले 100 and odd crores, टोटल 363 crores. आता कितें जाला 30% वेवर हॅज बीन गिवन बाय द नॅशनलायज बँक्स. सो त्याचे लोन आता उरले 18 कोटी रुपया. सो पीपल कूड टेक एडवांटेज आनी इदर सोल्ड स्क्रॅप गॉट मनी फ्रॉम समवेअर आणि आम्ही आता दुसरे कडल्यान लोन घेवन ॲट हाय कॉस्ट. पयलीं आमचे लोन आशिल्ले 10.65. बेसिकली बिझनेसाची होप दिसना. आणि दुसरें कितें जाता की इवन आता कोऑपरेटिव्ह बँक जे उरले आमच्यो विथ फॉर एग्जाम्पल मेजर कोऑपरेटिव्ह बँक लायक गोवा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक, वॉट इज द इफेक्ट ऑन दॅट? 75 crores तांचे लोन आशिल्ले. आता कितले आसा तेंचे लोन? 40 कोटी अजून आसा. मागीर मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव्ह 12.5 कोटी लोन आशिल्ले. आता कितले आसा? एकूच बाज विकल्या 5-6 बाजी पैकी. ते 2 कोटी 40 लाख लोन क्लियर झाले. अजून त्याचे 10 कोटी लोन आसा. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक 2 कोटी 48 लाख आशिल्ले. अजून त्याची एक बाज विकली गेली 2 crores. द कोऑपरेटिव्ह बँक विच इज अवर मनी, या करेक्ट. they are going to get wiped out. So government has to intervene there and do the hand holding. म्हाका एक गजाल सांगा पुजा, हो जो ब्लॉक्स म्हणटा तो जो शब्द आमी आयकतात, आमची गोंयांतली मायनी जर पयल्यो म्हाका दिसता कांय कडेन मायनी आनी गांव हे एकामेका भितर सामके हय. तर ब्लॉक्स म्हणटा तें प्रकरण कितें आनी ब्लॉक्साची गजाल जी आसा ना पॉसिबल जावपाना ही एक गजाल जाली, पण ब्लॉक्स म्हणटा तें लोकांक कळपा खातीर प्रकरण कितें आनी तें जर गोंयांक आमी इम्प्लिमेंट करपाचें ठरयलें जाल्यार ताजो गोंयच्या समाजाचेर कितें परिणाम जातलो? जे पळय आतां ब्लॉक केल्यात, जो ऑप्शन म्हणजे 2015 नंतर ज्यो पॉलिसी आल्या नंतर जे 53 ब्लॉक केल्यात, दे आर नॉट लेस दॅन 10-12 किलोमिटर्स स्क्वेअर किलोमिटर्स. त्याच्यापेक्षा व्हडले कोल ब्लॉक तर म्हाका दिसता 30-40 किलोमिटराच्या रेंजाचेर आसा. आता अशें जर ब्लॉक केले जायत जाल्यार गोंयचे खंयचोच ब्लॉक करूंक मेळचो ना 1 किलोमिटराच्या वयर. एकूच जातलो ब्लॉक. आनी तेणी जर केलो जायत जाल्यार सगळे गांव भितर येतले. मागीर तांकां तुमी कितें करतले? तांकां भायर काडटले? तुमचे कडेन जी धरणां 2 जाल्यात तेंचें अजून रिहॅबिलिटेशन करपाक जायना. तुमी ह्या गांवाचें रिहॅबिलिटेशन करतले? आसा तुमचे कडेन तितली ताकद करपाची? आज सरकारा कडेन स्वताच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचो पगार दिवपाक पयशे ना आनी तुमी रिहॅबिलिटेशन करतले? कोणाचें रिहॅबिलिटेशन करतले आनी खंय रिहॅबिलिटेशन करतले? रिहॅबिलिटेशन मागीर पयलीं लँड एक्विशन करपा जाय न्ही. तेच सांगता तुका न्ही. आनी तें जर आतां नवीन कायद्या प्रमाणे तुका मार्केट रेटान करचें पडलें. मोर देन मार्केट रेट, 3 times मोर देन मार्केट रेट. म्हणजे म्हणून तुका सांगता न्ही, हे ऑप्शन जातली म्हणटा पळय ते म्हाका तेंची तकलेंत विशयच कळना. मुंगेरी लाल की हसीन सपने सारके सारके सेम ते सपनेत ते हसीन न्ही. कांयच जावचें ना तो. म्हाका एक वयर युनियन मायन्स मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केलें की वी आर टॉकिंग टू एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की EC ज्यो आसात त्यो कंटिन्यू उरच्यो, ताजे खातीर सगळ्यो प्रोसेस जे ऑक्शन करून लीज घेतले तांकां सगळ्यो प्रोसेस परत करचो पडचो न्ही म्हणून. हाव प्रॅक्टिकल इज दीस? आनी हे जर ब्लॉक म्हणटा तें प्रकरण जर गोंयांत करपाचें जालें, आमचे सद्याक ज्यो EC आसात त्यो कंटिन्यू जावपाक शकतात? पळय सरकारान कितेंय करूं येता. फाल्यां सरकारान एक नोटिफिकेशन काडूं येता की सुर्या पुर्वाच्यान उगड, ही पूर्व आनी ही पश्चिम म्हणून उलटी करपाक उलटी करूं हय, येता. बरें. कितेंय करूं येता. सरकार न्ही, सरकार हॅज वास्ट पावर्स, बट वेदर दॅट वील स्टँड इन कोर्ट, यू सी तुमी सांगता ते EC वॅलीड आसा हें चला, कित्याक दॅट इज टू एट्रॅक्ट द कस्टमर. आमी तुमचे त्रास कमी करतात म्हण दाखोवपा खातीर. मागीर ताणें घेतले काय ना, सरकाराचे खजान्यान पयशे आयले काय ना, मागीर तो बाबडो फसलो कोर्टान. पूण म्हाका एक विचार असो येता की सरकार कितें चिंतता, हे जे घेणारे आहा हे बोणे बेश्टे येवन पयशे उतयतले हांगा आनी मागीर झगडीत रावतले कोर्टान. तांच्यांनी पळयलां गोंयचे इशू कशें जाला आनी सुप्रीम कोर्टान आतां आमी 6 वर्सांच्यान वता येता सगळें पळयता, अखंड इंडस्ट्री पळयता. कोण वयतलो तातूंत त्या दलदलान आनी कोर्टाचो कितें जजमेंट येतलो कोण गॅरंटी दिवं शकता? सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर एनी इन्वेस्टर. आतां कोण बोणो इन्वेस्टर आतां कांयच खबर ना इंडियेची, तो कदाचित भायल्यान फाव्याव घेवन आयलो आनी हांकां भरभरून पयशे दिले. अशें बी आसता कोण? आसता. असली मनशाची वाट पळया म्हणटा तुमी. पण एक सांग म्हाका, हाजो भारतीय जनता पक्ष तांचे खासदार ते बाय इलेक्शन आनी घडये विधानसभा इलेक्शन जाल्यार विधानसभा इलेक्शन हाजेर कितलो भयानक परिणाम जावपाक शकता? मायनीचो विशय जर सुटलो ना आतां न्ही जाल्यार फुडाराक 2-3 वर्सांची सगळ्यो इलेक्शनां येतली. लोकसभेची बायपोल आनीकय बायपोल जावपाचे आनी विधानसभेचे नंतर येतली. ह्या सगळ्या हितून भाजपाक ताजो परिणाम दिसतलो. क्लियर हे सगळे सामकें क्लियर आसा. लोक जे तरेन उलयतात गांवांनी आतां भाजपा बद्दल, तो हो सगळो परिणाम तांकां भोगचो पडटलो.
ऑप्शनाक जर घालो तुमी एक बिझनेसमॅन म्हणून किती हॉरायझन पळयता समजा करपाची ठरयलें सरकारान जाल्यार तुमकां कितें दिसता कितलीं वर्सां लागतलीं वेवसाय स्टार्ट जावपाक? म्हज्या हिशोबान आतां जे कितें पयर ऑप्शन जाल्या पळय तातले फक्त 4 महिने ऑप्शन स्टार्ट दोन तातूंतले एक बंद एक जालें. बंद झालं हय सो आमी म्हणटा ऑप्शन इट इज व्हेरी लुक्स नायस एज यू सेड हय. पण केन्ना स्टार्ट जातले फाल्यां स्टार्ट जाता काय 20 तारीख काय 22 तारीख आणि आतां आमचे बाजी आसा फॉर एग्जांपल थोडे म्हयने अशे आमचे अशे आसा की थंय धाकटे बाजी जाय नाव लास्ट धाकटी बाज 6.5 टनाची बाज आसा पळय दॅट इज बिल्ड इन 1981 म्हणजे आतां 35 years वी हॅव नॉट बिल्ड बाजीज वी कॅनॉट अफोर्ड इट विल कॉस्ट 4 crores बरोबर. वेरे तीच बाज आतां 30 लाख 40 लाखांक स्क्रॅप करून लोक भायर सरता विकपाक आउट ऑफ 80 बाजीज ओनली 35 बाजीज सो ती स्मॉल बाज लोडिंग पॉयंट्स वेर एवर द धाकटे लोडिंग पॉयंट आसा धाकटे बाजी ओनली वेर स्मॉल बाजीज कॅन गो these 35 बाजीज इफ दे गेट डिस्ट्रॉयड who will build the बाजीज for that cost आणि who will put the investment आमचे तरी ताकद ना भायलो कोण तरी मनीस इन्वेस्ट करचो पडटलो पण इफ यू आर पुटींग 5 crores फॉर अ स्मॉल बाज ऑफ 750 टन आज कितें आसा एक्सपोर्टर्स आमचे जे आतां सद्याचे मिनर आसा ऑर द लोडिंग पॉयंट दे समहाव हेल्प देम अरे हे घे 10 लाख रुपया रिपेअर कर आणि पण म्हाका हे चलय. इतली वर्सां जर लागलीं तातूंतल्यान कांयच भायर सरचें ना. उरपाना तर म्हाका फायनल एक गजाल सांगात एक चित्र अशें करतात की ऑक्शन केलें की सरकाराच्या तिजोरीक खूब पयसो येतलो. आतां खूब पयसो येवपाचें जें गणीत आसा आनी सद्याचे जे कायद्या भितर ऑक्शनाची प्रक्रिया आसा ही जर तुमकां पळयली जाल्यार सामकी म्हाका उलयतना कांय जाण अशें उलयतात की गोंयचें रीण बीण सगळें काबार जातलें मात ते दर वर्सा वाडता काबार जावपाचें चिन्ह नात पूण अशें जर ऑक्शन जालें जाल्यार रीण बीण सगळें काबार जावन तुगेलें तिजोरेक पयसो येतलो. कितली खरें कितली फट वस्तुस्थिती कितें हें सांगात आनी दाद्यान आय कंक्लूड द डिबेट. तेजेरच हांव उलयतां. हय कोण एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट केला गव्हर्मेंट ऑफिशियली की वर्साक आमकां 8,000 कोटी मेळटले. ऑक्शन केल्यार हय ऑप्शन केला ओके कशें तें आणि ते प्रोजेक्ट रिपोर्टान खबर आसतलें तांकां. आतां परिस्थिती अशी आसा म्हाजें सिंपल बाकीचें ते ऑक्शन करून ते कितलीं वर्सां वयतलीं तो भाग वेगळो. सुप्रीम कोर्ट बी गेले जाल्यार 20 वर्सां मायनी सुरू जावच्यो ना. तो म्हाजो आर्ग्युमेंट इतके लोकांनी परत परत हांव तो रिपीट करिना. हय. पूण ते जे म्हणटात की इतले पयशे मेळटले हय. अरे हांव इतलेच तुमकां म्हणटा की 2012 तुमी पळय जें कितें ऑक्शन केलां ते पयलीं विकून दाखया मरे आनी मागीर स्वप्नां पळया मरे 8,000 कोटीची. हय ते पयलीं विकून दाखया न्हय कॅपेसिटी आसा तुमकां विकपाक जाल्यार ते पयलीं विकाय आनी कंप्लीट करा मरे. Just to add to Putipap, Supreme Court has given the government 750 million टन जे आमचे डंप पडलेले आसा पळय हय, ते विकपाक ते विकपाक सरकाराक मान्यता दिला. कितले विकले? तातूंतल्यान 1 ग्राम सुद्दां विकला जाल्यार सांग. न्ही म्हाका एक पळय ह्या जे प्रक्रिया आसा तातूंतल्यान हे इतली 1000 कोटी बिटी येवपाक शकतात प्रॅक्टिकली आनी वस्तुस्थिती कितें ते इमेजिनेशन. इमॅजिनेशन. अरे साहेब एक म्हाका सांग आतांचे परिस्थितीन बाकीचे सगळें सोडून दी ऑक्शन केल्या नंतर पयलीं ती मायन चलतली जाल्यार तुका पयशे येतले हय आनी ते कशें आसा स्टॅम्प ड्युटी न्हू ती हय ते पर टन काडलो जाल्यार तुका पयशे मेळटले नाल्यार खंय पयशे मेळटले विकल्यार तेच रे माल पयलीं एक्स्ट्रॅक्ट करपाक जाय आनी काडल्या नंतर तूं विकतलो तेज्या पयलीं तुका मेळचो ना. जर मायनी फुडले 10 वर्सां सुरूच जावच्यो ना जाल्यार सरकाराक पयशे कितें मेळटले हो मेन मुद्दो हांगा आसा. हांव ह्या मुद्द्याचेर थांबतां कारण ऑक्शन म्हणटा ताची वस्तुस्थिती कितें ही म्हाका दिसता फ्रॉम कामगार फ्रॉम लॉजिस्टिक्स फ्रॉम मायन ओनर्स पॉयंट एम्प्लॉयर्स पॉयंट ऑफ व्यू आनी ताजी राजकीय आनी सामाजीक गंभीरता ही पत्रकाराच्या दृश्टीन आमी तुमच्या मुखार मांडल्या. तर सरकाराक म्हाका एकच सांगचें दिसता आमी मदीं एक फ्रेज वापरिल्ली की मुंगेरी लाल के हसीन सपने म्हण. आतां ते हसीन म्हणटा ते गेलां तातूंतलें ते सपनेच उरल्यात पूण तुमची सपनां ही गोंयकारांची नायटमेर्स जावपाक लागल्यात. सो ती नायटमेर काबार करपाच्या दृश्टीन तुमी काम करपाक जाय आनी एक राजकारणी म्हूण ती तुमची पयली जबाबदारी. ती जर विसरले जाल्यार राजकारणा भितर रावपाचो तुमकां आनी अधिकार उरचो ना हें म्हाका दिसता गोंयची जनता तुमकां स्पश्टपणान दाखोवन दितलीच. पण ताजे पयलीं एक वॉर्निंग म्हणून ही गजाल लक्षांत घेवची आनी पावलां उबारचीं इतलेंच मागतां आनी थांबता. तुमी आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली थँक्स अ लॉट. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.